I can see the restlessness among local population. The DLFचे पळयल्यार it's an eyesore. ताचे फुडलो हिल म्हाका बरी जाल्या. Most of the politicians are politicians on the side and real estate builders on the main. तातून एक खंय तरी सरकाराचो लोकांचो जो विश्वास आसूंक जाय तो कमी जाता. म्हाका भंय दिसता न्ही. म्हाका गोंय मुंबय जाल्लें नाका, म्हाका गोंय बेंगलोर जाल्लें नाका. थोडा येला जाल्यार फाल्यां रहेजा येतलो, इरान आनी कोण कोण व्हडले व्हडले येतले. आय एम थिंकिंग ऑफ रायटिंग वयर इवन टू द प्रायम मिनिस्टर लेटर बरयतलो. परिस्थिती जालें हें तुमी मान्य करता? म्हाका भंय दिसता. तिने एक विधान केलें मुख्यमंत्र्यान की 2007 ते 12 काँग्रेसीन फक्त लुटपाचें काम केलें. कितें म्हणून तुमी उलयतले देवाक फटयला जाल्यार हांव कितें उलयतलो हाचेर. BJPचे मुख्यालयाचो बुनयादी फातर बसयलो. तुम्ही म्हाका दिसता ते प्रेजेंट नाशिल्ले, इन्वायट नाशिल्ले. आसपा जाय आशिल्लें न्ही. एक मनोहर पर्रीकर एक मनीस ज्या मनशान ताचेर हांवें कित्याक रिफ्लेक्ट वायट दिसलें. ना दीस रिफ्लेक्ट्स ऑन देम अदर्स, नॉट ऑन मी. होपफुली द वे आय न्यू द पार्टी तातूंतल्यान हो फीडबॅक वचून करेक्टीव स्टेप्स जातले आनी होपफुली इवन दीस इशू जे बाकीचे जे हिल कटिंग बी आसा पळय इज रिफ्लेक्टिंग पोअरली ऑन द पार्टी ऑल्सो. लेमडेपणा करून आय एम नॉट त्या हातूंतल्यान ना. हांव म्हजें कितें स्ट्रेट म्हणटा आनी हांव एम व्हेरी क्लियर बिकॉज ही वॉज व्हेरी क्लियर अबाउट दॅट. आनी मे बी दॅट इज ऑल्सो वरी फॉर सम पीपल म्हणून ते म्हाका पळोवपाक सोदनात.